आजच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आमी आज दोन घेतात. पयलो रियल इस्टेटीच्या संदर्भात एक इंडस्ट्री सुरवातीक आयडीसीचो इश्यू जालो, आता रियल इस्टेटीचो इश्यू. प्रत्येक सेक्टर जो आसा तो आज डिस्टर्ब आसा आणि प्रत्येक सेक्टराक दिसता की सरकाराच्यान जे करपाक जाता आणि जे करपाक जाय ते आज जायना. आज आमचे बरोबर जॉईन जातात क्रेडायच्या गोंय फाट्याचे अध्यक्ष निलेश साळकार आणि त्याच बरोबर दुसरो इश्यू आमी IITचो घेतात, जंय आमचे रिपोर्टर आणि कोविडाची अपडेट गोंयभरच्यान घेवन जॉईन जातले. हांव सगळ्यांत पयलीं वता निलेश बाबा. निलेश बाबा, वेलकम टू द शो. कित्याक लागून इतली घुसमटमार आणि हे डिस्टर्बन्स आसा? व्हॉट आर द मेन रिझन्स बिहायंड इट? आमची जी इंडस्ट्री आसा न्ही, तातून मुख्य म्हणजे टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट, ह्या ऍक्टा सकयल इंडस्ट्री फंक्शन जाता. हाच्या भायर आमकां आनी वेगळे वेगळे परमिशन लागता. उदाहरणार्थ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट लागता कन्वर्जन सनात, पार्टिशन, म्युटेशन ह्या गोष्टी खातीर. जेन्ना आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता तेन्ना आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाची किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची अश्यो NOCs लागता. आणि बिल्डिंग कंप्लीट जेन्ना जाता आमची तेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान कनेक्शनां लागता. सो पळोवंक गेला जाल्यार जवळ जवळ सगळ्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्सा कडेन आमची इंटरॅक्शन आसता सुरवाती पासून. आता जाला कितें, आमी ज्या कायद्या खातीर ऑपरेट करता ते कायदे एकदम आउटडेटेड आणि डिकेड ओल्ड कायदे आसा. म्हणजे अजून पर्यंत आमच्या अप्रुव्हल्सांक बी डिजिटायझेशन जाल्लें ना. हाली टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक एक्सपेरिमेंट चालू केला आणि तांचें म्हणणें आसा की ते अजून पर्यंत फक्त 500 स्क्वेअर मीटर आणि सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग युनिट्सांक ऍप्लिकेबल आसा. पण तांचें इंटेन्शन आसा की ते फुल कंप्लीट डेव्हलपमेंट प्रोसेस ह्या स्किमीक सकयल हाडटले. जे कायदे जे आसा तातूंत इतले आर्बिट्री आणि ओल्ड आसा की तातूंत आमकां फंक्शन करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. फॉर एक्झाम्पल आमची समजा म्युटेशन आणि पार्टिशनाचे कायदे जर केल्ले ते ब्रिटीश तेंपा वयले रेव्हेन्यू मॉडेल आमी आज फॉलो करता. तातूंत आमकां फायल वता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, टाउन प्लॅनिंगा कडेन, मामलेदारा कडेन. हातूंत इतलो वेळ वता न्ही की एक म्युटेशन घेवपाक कांयच ना म्हणल्यार 8 ते 10 म्हयने लागता. ज्या दिसा आमी प्रॉपर्टी परचेस करता त्या दिसा पासून आमचे सर्वेचे काम जाता म्हणल्यार 8 ते 10 म्हयने अशेंच गेले. हाचे नंतर आमी कन्वर्जन सनद प्रोसिजर चालू करता आणि आमी वास्को सारख्या ठिकाणी आसत जाल्यार आनी नवीन हाडून आमकां बसयला ते नेवीची NOC क्लियरन्स. अशें पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां परमिशन घेवपाक कांयच ना म्हणल्यार 14 ते 18 म्हयने लागता सगळ्यो परमिशन घेवन आमी एक्चुअली काम चालू करता म्हणल्यार. Regular parameters of planning, there is a provision by which you can apply, go to the town and country planning department and ask for a change in zone. That is the law. But once you make an application, the decision on that application is completely arbitrary and on the whims and fancies of the person heading that office. But same conditions जे दोन प्लॉट जर आता, there is lot of arbitrary decision making involved in the whole process. एक गजाल मुद्दा विचारची दिसता, कारण जेन्ना 2 दीस पयलीं IDCचेर हो इश्यू आयलो, एक गजाल म्हणली की ह्या आर्बिट्रीनेसा लागून करप्ट प्रॅक्टिसीस सुरू जातात आणि लास्टाक पिळटात कोणाक तर बिझनेसमॅनाक पिळटात. आणि आयच्या परिस्थिती भितर जेन्ना आमची इकॉनॉमिक सिच्युएशन अशी आसा, पॅन्डेमिक चालू आसा, राज्याकय एक सर्टन वेलोसिटी, इकॉनॉमिक वेलोसिटी येवपाची गरज आसा, अशा काळा भितर तरी ह्यो गजाली जावपाक जायना. तुमकां दिसता की गव्हर्नमेंट ह्या बाबतीत सेन्सिटिव्ह आसा काय अजून पर्यंत ही सेन्सिटिव्हिटी आयिल्ली ना? As PREDI, we have made a lot of representations to the government, including the Chief Minister. The Chief Minister on this account is very sensitive and very open to suggestions. But unfortunately for us, we have not seen any ना म्हणना, करना म्हणना किंवा जायना म्हणना, पण अजून पर्यंत तांच्यो विचार जे आसा ते एक्शन्सान ट्रान्सलेट जावंक ना. बट कित्याक लागून दिसता, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? आता आर्बिट्रीनेस आसा ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल आसा की
सिस्टमूच अशी तयार जाल्या जंय वता थंय करप्शन आणि बिझनेसमॅनाक अशी परिस्थिती की आपले एक प्रोजेक्ट किंवा प्रकल्प स्टार्ट करचे पयलींच कितलेशेच पयशे घालचे पडटात आणि इट्स अ इन्व्हेस्टमेंट जातूंतल्यान तुमकां परत कांय येवची ना. हाऊ सिरियस इज दिस प्रॉब्लेम इन प्रेझेंट टाइम्स? I will just give you an example of the electricity department. See, we pay a infrastructure tax to the government. The definition of this infrastructure tax is that the government, in return for this taxation, will provide us with the services required to operate a building. आता झालं की the infrastructure tax goes to a general pool account. If you go to the department, they say we are not able to access these funds. Then they say that if you want electricity, you please provide for the infrastructure. So it is upon the developer to provide for the transformer, the substation, the connection from the line to his property. This is one aspect. Over and above this, the department charges us 15% of supervision fee when we are doing everything. हाज्या भायल्यान आमकां हे कनेक्शन घेवपाक पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीची एनओसी लागता आणि हे सगळें घेवन सुद्धा फायल मागीर मिनिस्टरा कडेन वता. हाका कितलो वेळ लागता आणि कितको टाइम लागता आणि कितले पयशे लागता ते तुमीच विचार करा न्ही. जी गोष्ट आमकां हक्कान 15 म्हयन्याभरान 2 म्हयन्याभरान मेळपाक जाय ती केन्ना केन्ना 4-5 म्हयने सुद्धा मेळना, 6 म्हयने सुद्धा मेळना. The same situation is with water supply. या म्हाका दिसता एक गजाल जी इम्पॉर्टंट आशिल्ली, वाय वी आर टेकिंग दीस इश्यू, दोन गजाली घेतात. एक इकॉनॉमी टू ईज इन दीस पॅन्डेमिक. एक इकॉनॉमी जाची इम्पॉर्टंट गजाल आसा, जाका लागून खूब फरक पडला. ऑन ग्राउंड लोकांचे हाल जावपाक लागल्यात, जॉब वचपाक लागल्यात. आणि दुसरो जो इश्यू आहा तो एज्युकेशनाचो. सो वॉट वी आर टॉकिंग टू निलेश इज प्रिसायसली दॅट की इंडस्ट्रीचे पेशन्स एवरी डे आमी पळयतात की इज रनिंग आउट. निलेश, what do you think, what is the threshold now? कारण परिस्थिती अशी आसा आणि in this pandemic, very realistically, how is the situation of business? See, business is showing signs of improvement. There is no doubt about it. That we are very, very optimistic about the status of not only our businesses but businesses in general. But at this point of time, we should really have that ease of doing business. My connection should come in time. My approval should be on time. See, because we are an industry where we contribute almost 25 to 27% of our collections in taxes to the government. We are paying GST. We are paying stamp duty and registration fees. We are paying labor cess. We are paying infrastructure tax, we are paying development charges, and at the end of it, we create assets for people who then start paying house tax to the local governing bodies. So this is an industry which is continuously generating revenue for the government, and still we are at the receiving end. Yeah. Magal, last, before I let you go, very clear, very straightforward question. Number one, is there ease of doing business, and if it is not, then why it is not? So I have just explained to you the reasons. Some of it is partly built in the law. Like the law has got a built-in process which we are trying to tell the government to change it. So the built-in process is taking long time. For example, in the mutation, like advertisement देऊन 30 days waiting period असा, ते झालं काय आणि waiting period असा. So these waiting periods are built into the law. And in the other cases, it is the arbitrary decisions. The law is such a thin line that you can, with the decision of a pen, you can either be on this side or that side. Why I'm asking is, पळय लोकायुक्तांनी एक ऑर्डर पास केली, जाका तुम्ही आर्बिट्रीनेस म्हणतात. लोकायुक्ता clearly said that PDA acted so arbitrarily that there is a clear cut case जंय करप्शनाचो वास येता म्हणून. So do you think this is one of the major factors, the corruption as a factor asa, ki your industry is suffering very, very much because of that? Definitely, we are definitely suffering because of the corruption. There is no doubt about it. देशबाब, एकच लास्ट म्हाका एकच गजाल तुमकां विचारपाक जाय ती म्हळ्यार तुमी म्हळें you gave the optimistic thing की business situation is improving.
नॉर्मल्सी दिसता इन द नियर फ्युचर, और राईट नाव इवन दी स्लाइट इम्प्रुवमेंट इज मातशी पळयतकीर धादोशी जाता जीव? It is not the improvement or the change is not going to happen overnight. Okay, but there are green shoots, and we are hopeful that maybe in the next 6 to 8 months, we may not be at normal levels or at good levels, but we will definitely be at 75% of those levels in the next 6 to 8 months. 6 to 8 months. थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. कारण म्हाका दिसता हे पर्स्पेक्टिव्ह सरकारा म्हऱ्या पावप खूब गरजेचे. हांवें सुरवातीक अशें म्हळें, इंडस्ट्री रेअरली स्पीक्स आउट, कारण those who are in power have the resources to hit back at industry and hurt them really badly. आज आम्ही पळयतात की इंडस्ट्री has started speaking out. One after the other associations are speaking out. कित्या खातीर? या दिनेश बाब, या. No, now the next, in case things do not improve, the next recourse left to us is to approach the law, approach the judiciary for relief in this, because there are so many circulars which the government has issued which are completely arbitrary and illegal in nature. So if the government doesn't turn around on this, our next step is that we will be approaching the judiciary for reprisal of this type of Yeah, absolutely. Thanks निलेश. Thanks a lot for joining with us. हांव तुमच्यान मुखाल्ल्या इश्यूचेर वता आनी एक गजाल सांगता मुखाल्ल्या इश्यूचेर वचचे पयलीं, की जेन्ना इंडस्ट्री इतली उघडपणान उलोवपाक लागता सरकाराच्या अगेन्स्ट, व्यवस्थेच्या अगेन्स्ट, तेन्ना लक्षांत घेयात कितली परिस्थिती वायट आहा ती. कारण आमी उलयतात, आनी कोण एक्टिविस्ट उलयतात, जर्नलिस्ट उलयतात. सी, गव्हर्नमेंट विथ ऑल इट्स फोर्स can really hurt industry badly. ताका लागून देशभर तुम्ही पळयतात की इंडस्ट्री सदांच रिझर्वड असता क्रिटिसाइज दी गव्हर्नमेंट, बिकॉज देर कॅन बी अ व्हेरी सिव्हियर हिटबॅक. पण आज जेन्ना गोंया भितर वन आफ्टर दी अदर असोसिएशन उलोवपाक लागला, एक गजाल लक्षांत येता की हाव बॅड थिंग्स आर. आनी सद्याच्या परिस्थिती भितर, ह्या पॅन्डेमिकाच्या परिस्थिती भितर, जेन्ना एकच गजाल सगळी जाण मागतात की इज ऑफ डुईंग बिझनेस, so that somehow we can go back to normalcy and things start improving, तेन्ना गव्हर्नमेंट इतले डोसायल रावलें जाल्यार हे फ्रस्ट्रेशन जे आसा ते वाडत वतलें आनी इकॉनॉमीची परिस्थिती आनी बाळगत येतली. थंयच्यान ह्या विशया वेल्यान आमी मुखार या. तो दुसरो आयचो विशय, ताचेर भरपूर बोवाळ जाला, तो IITचो. कितें जालें नेमकें, आनी जे ऑफिसर ती डिमार्केशन करपाक, सर्वे करपाक गेल्ले, तांकां सर्वे करपाक मेळ्ळी काय कितें? आमचे कल्पेश गावस जॉईन जाता आमकां 70तल्यान. कल्पेश वॉज देर ऑन द स्पॉट. कल्पेश, कितें अपडेट? सर, थंयसर डिमार्केशन थंयसर करपाक ते लोक अलाव करचे ना म्हणून सांगला. आणि आयजच न्ही तर हेतून फुडें सर खंयच्याच गव्हर्नमेंट सर्वंटाक थंयसर ऑफिसराक रिगार्डिंग IIT बाबतींत लोकांनी घेवचे ना म्हणून सांगला. सर, फाटले IIT बाबतींत कांय घडामोडी घडल्यो त्यो हांव सांगता. फर्स्ट डे जेन्ना ह्यो घडामोडी आतां परतून हालीं जेन्ना सुरवात जाली, तेन्ना सर डिमार्केशन प्रोसेस स्टार्ट केलो गव्हर्नमेंटान. तेन्ना तांकां सांगलेलें की तुमी गव्हर्नमेंट कामा भितून इंटरफियर करूं नाका, अदरवायज तुमकां नॉन अवेलेबल सेक्शन लावन तुमकां भितून उडयतले म्हणून सांगलेलें. ते दीस लोक मातशे सर वगी रावले. तेच्या उपरांत दुसरे दीस आसा, सो दुसरे दीस तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक लोक स्वता येवन मेळ्ळे. एक्चुअली सर यांची ड्युटी आसली की लोकांक वचून मेळपाची, पण लोक स्वताहून येवन तांकां एक मेमोरेंडम सबमीट केले तेंच्यांनी आनी तांकां सांगलें की आपल्याक थंयसर ग्राम सभा घेवप जाय आनी विदाउट ग्राम सभा घेतल्या शिवाय, आमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय आमच्या एरियेन आमी तुमकां कसलोच प्रोजेक्ट करून दिवचे ना म्हणून सांगलें तांकां. तेन्ना तेंच्यांनी फ्रॉम ऑफिस ऑफ डेप्युटी कलेक्टर वापय टू शहीद स्तंभ वापयत आसा थंयसर एक ल्हानशी रॅली काडलेली बाजारांतसून. तेच्या उपरांत थर्ड डे तांकां कांय रिप्लाय मेळोंक ना म्हणून परतून सर लोक ते रोडार आयले. रोडार इन सेन्स सर मेन रोड ब्लॉक नासलो सर, जो सायड रोड ज्या जाग्यार सर्वे करपाक वयता सर्वेयर, त्या रोडाचेर लोक बसले. आनी त्या रोडाचेर बसलेले जेन्ना कळ्ळें तेन्ना सर CMान आनी हेल्थ मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी तांकां पणजे आपयले. पण सर लोकांचें अशें म्हणणें आसा की सर तेंच्यांनी आपल्याक पणजे आपयले, आपलें आयकून घेवपाक आपोवंक ना अशें लोक म्हणटात की तेंच्यांनी आपल्यो गजाली सांगले म्हणटा. थंय कितें सांगतात की कोणाची जमीन मेळटा तांकां थंय रिप्लेसमेंट करतले, दुसरे कडेन जमीन दितले, तुमची कितें पेपर वर्क आसा जाल्यार दाखया. कोणी तरी तांकां अशें सांगलें की जेन्ना सर्वे जाल्ली तेन्ना थंयसर कोणाक ऑब्जेक्शन आसा, कितें आसा आनी कितें चेंजीस आसा जाल्यार फायल करूंक जाय म्हणून सांगलेलें. पण सर्वे सर जाल्ली ती केन्नाची 1972च्यो गजाली ते उलयतात सर. 1972 कितें जाल्लें तेन्ना लोक अशें सांगतात की 1972 लोक अनपड आसले आपले.
सर्वे म्हटल्यार तांकां कितें तें खबर तेन्नाच्या कायद्या प्रमाणे ते आयज थंयसर करपाक सोदता. मागीर तेच्या उपरांत थंयसर परतून आयचो दीस आसा न्ही, आयच्या दिसा तर परतून लोक त्याच वाटेर वचून सगळे जाण बसले थंयसर. बायलां फुडें आसली, सगळे दादले फाटल्यान रावलेले. लोकांक पुलिसांक कळना फुडें सर्वेर थंयसर येवपाक मातसो लेट जालो, 11 11:30 जाली. पुलिसांक कळना फुडें पुलिसूय थंय आयले. बरो व्हडलो पुलीस बंदोबस्त घातलो, रिझर्व पुलीस सगळे थंय आसले. इवन सर टीयर आनी कितें 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 सगळे ती अरेंजमेंट थंयसर केल्ली. पण पुलीस येयले आनी एक्शन घेवच्या पयलीं ते कित्याक म्हणून एक्शन घेतले, लोकांनी कितें केलां, अरेस्ट करतले जाल्यार खंयच्या बेजाचेर अरेस्ट करतले. तर फक्त रोडाचेर बसला तो म्हणून मेन रोड ब्लॉक करूंक ना आनी सगळे पीसफूल चलता. तेका लागून सर पुलीस रावले की ऑथोरायज पर्सन कोण तरी येतलो आनी कितें तरी तांकां डायरेक्शन दितलो म्हणून. ऑथोरायज पर्सन जॉयंट मामलेदार आनी मामलेदार थंय स्पॉटार पावली, डीवायएसपी स्पॉटार पावलो. तरी पण ते म्हणपाक लागले की कंप्लेनर कोण. पीआयन सांगले की कंप्लेंट जर कोण करता जाल्यार आपण तांकां अरेस्ट करूं शकता, अदरवायज आपण तांकां बेश्टे खंयच्या बेजार तांकां अरेस्ट करपाक शकना म्हणून सांगले तेंच्यांनी. कित्याक तर लँड एंड सर्वेक सांगले की तुमचे जर सर्वे इंटरप्ट जाता जाल्यार तुमी कंप्लेंट करा म्हणून, आपण तांकां अरेस्ट करपाक फुडलें काम सगळें आपलें म्हणून. पण लँड एंड सर्वे हाचेर घेवपाक तयार ती म्हणपाक लागली आयआयटीचे लोक जे आसा ऑथोरायज पर्सन तांकां सांगात ते तांकां कंप्लेंट करपाक. सो प्रॉब्लेम कितें जालें, लँड एंड सर्वे आपूण आपल्याचेर घेवपाक तयार ना, आयआयटीचे मनीस आपल्याचेर घेवपाक तयार ना, जॉयंट मामलेदार आपूण ना म्हणपाक मामलेदार आपूण ना म्हणपाक सगळे जाण एकामेकाचेर धकलपाक लागले थंयसर. मागीर थंयसर डेप्युटी कलेक्टर आयलो. सो डेप्युटी कलेक्टरान तांकां सर इतलोच पॉयंट घेवन पावलो की आमकां तें करूंक जाय, आमकां तें करूंक जाय, आमकां डिमार्केशन करूंक जाय. तांकां लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त डिमार्केशन करतात, फक्त ते झाडां तोड बी अजून तसोच करिना. पण लोकांनी कितें सांगलें की लोक तरी पयलीं म्हणटाले की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन करा कितें करतात तें. पण जेन्ना सर आतां सर हें जालें इतलें लोक म्हणटात की आमी 1200 लोकांनी सर प्रधानमंत्री मेरेन सगळे मेरेन ओके इंडिया भर कोणाक जे जाका लेटरां करूंक जाय तांकां सर लेटरां करून मोकळे केले. तरी पूण सर कोणाचोच रिस्पॉन्स मेळना थंयसर. सो तेका लागून लोक म्हणटा आतां सर आमकां आयआयटीच म्हणटा थंयसर. पयलीं तरी सांगताले की कॉन्फिडन्सान घेवन करा आपले म्हणून. आतां लोकांनी ठामपणे निर्णय घेतला की आमकां थंय आयआयटी नाका म्हणजे नाका म्हणून. या सर त्या थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव मुखार वतां आनी मुखार वतना एक गजाल सांगता. आमचो आयचो जो मॉर्टेलिटी बुलेटीन आसा तो जस्ट नाव आमच्या हातां आयला आनी द सिच्युएशन इज नॉट गुड. आतां जो सद्याक मेळ्ळा त्या प्रमाणे आज 12 डेथ्स जाल्यात, 12 आनी त्या 12तल्यो 8 डेथ ज्यो आसात त्यो जीएमसी भितर जाल्यात, 2 डेथ ईएसआय हॉस्पिटला भितर जाल्यात आनी पेशंट ब्रॉट डेड टू आझिलो. And there is one important line. One patient expired at home after patient took a discharge against medical advice. So एक patient जो घराकडे एक्सपायर जाला against medical advice आणि डिस्चार्ज घेतिल्लो. The total figure of today is 12. So जी गजाल आमी परत परत सांगतात की नंबर पळयात, शिटूक रावात, कारण अजून पर्यंत धोको टळिल्लो ना. हांव थंयच्यान मुखार वता लौकिका म्हऱ्यान. लौकिक कितें आहा हेची अपडेट सरकाराच्या लेवलाचेर कितें चल्ला? कोविडाचेर काय व्हडलें जाल्लें ना. सीएमओ आपडे आसले पणजे नंतर दिल्ली वचपाक भायर सरल्यार दिल्ली तांकां फाल्यां अपॉयंटमेंट आहा पीएम मोदीची. मायनिंगाचो विशय घेवन ते दिल्ली वयता. म्हणजे नॉर्मली जर मायनिंग सुरू आशिल्लें ऑक्टोबरान मायनिंगाचो सीझन स्टार्ट जाता, पण इंडस्ट्रीचे सगळे प्रॉब्लेम आहा, इकॉनॉमीचे प्रॉब्लेम आहा, तितून मायनिंग एक मेजर फॅक्टर. आनी सरकार मायनिंगो रिस्टार्ट करपाचे प्रयत्न करीत अजून पर्यंत तरी सक्सेसफूल जावना. कोर्टान मॅटर चालू आहा. सो दुसरो ऑप्शन लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन म्हणटा पळय त्या खातीर पीएम मोदीक मेळपाक प्रमोद सावंत आयज भायर सरल्या बुधवाराची अपॉयंटमेंट पीएम मोदी हांगा. तेजे बरोबर मातीचे वा इतर इम्पॉर्टंट कितें स्टेटीचे रिलेटेड इश्यू आसतले. कंप्लीट डिटेल येवना, पण मायनिंग हो मेन मुद्दो आसतलो. जस्ट कोविडाचे अपडेट डेटाचेर दिता. आतां न्हू टोटल गोंयान 2.5 लाखा वयर टेस्ट जाल्या. टोटल पॉझिटिव्ह आतां पर्यंत 32,000 वयर सरले. रिकवरी रेट वाडपाक लागल्या. रिकवरी रेट वाडपाक लागल्या की टेस्टिंग फाटल्या 2-4 दिसांक आमी पळयता ते कमी जाता. फूल कॅपेसिटीन टेस्टिंग जायना. 2,500 कॅपेसिटी आमची. 2,500 कॅपेसिटी काल सुद्दां टेस्टिंग रिपोर्ट येयले ते 1,500 सुमार येयला. म्हणजे 1,000 टेस्टिंग करपाची कॅपेसिटी आसली स्टेट गव्हर्नमेंटाची. फाटले 2-3 दिसाचे तशेंच दिसता की टेस्टिंग कमी जाला, सो पॉझिटिव्ह कमी जाता. तितून एक्टिव्ह केसीस मागीर ऑटोमॅटिकली कमी घेता. रिकवरीचे 10 दिसांनी जाता. 10 दीस जाले की रिकॉर्ड म्हणून हें करता. तितूंतल्यान 83.56 म्हणजे ऑलमोस्ट 80% रिकवरी रेट गोंयची आहा.
डेथ आतापर्यंत 407 जाल्या. या इतलेच अपडेट आनी तिसवाडीच्यो thanks. केसी तिसवाडीच्यो केसी म्हटल्यार तिसवाडीच्यो केसी 800 पर्यंत टेकल्यो. ते आतां इल्ल्यो इल्ल्यो कमी जावन ते 700च्या म्हऱ्यान येवन रावले. एंटायर तिसवाडीचे 3 सेंटर प्रमुख. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव महेशा मरे वता. महेश, कितें आयची अपडेट? वॉट आर यू हियरिंग? प्रमोद, एक म्हणजे जी प्रायव्हेट हॉस्पिटलान डेथ जाता पळय कोविडाची, ती बुलेटिनान येवपाक 4 दीस लागता, म्हणजे नोट जावपाक. ते आमी रिजन विचारले एका दोतोराक विचारले. तो म्हणटा कितें की प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जेन्ना डेथ जाली की तांच्यांनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक सांगचें पडटा, म्हणजे तो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा. सो ताका एक 2-3 दीस म्हणजे 4 दीस वता आनी ती मागीर रिफ्लेक्ट जाता. दुसरी एक गजाल म्हणजे साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा अशे 2 गोष्टी आमी पळयतात, 2 डिस्ट्रिक्ट, आणि दोगांचे रूल कोविडा खातीर डिफरंट अशें दिसपाक लागले. म्हणजे जालें कितें, जेन्ना ESI हॉस्पिटल जेन्ना सावथाक स्टार्ट जालें तेन्ना थंय जो कोण कोविडान डेथ जाता ताका त्याची फूल कितें तेका लास्ट मेरेन तेजे करपाक जाय कितें स्मशान भुमीन व्हरोन ते सगळे कलेक्टर पळयतालो, साऊथ गोवा कलेक्टर, आणि ते त्याचे काम किट घेवप आणि तेंची डेड बॉडी कशी पावप आणि लास्ट मेरेन तेजे इवन तेका पुरत नाल्यार तेका जावप ते सगळे साऊथ गोवा कलेक्टर पळयतालो. नॉर्थ गोवान पळोवंक गेल्यार नॉर्थ गोवाचे कलेक्टर सांगता की फॅमिलीन करप म्हणून ते, आणि फॅमिलीक ते हर्ट्समॅन बीन तांकां पयशे दिवचे पडटात आणि त्या भायर PPE किट्सा खातीर सगळे पयशे तांकांच दिवचे पडटा. म्हणजे सुमारे 40-50 हजार फॅमिलीक मोडचे पडटा. ते 2 रूल जाले म्हणून लोक सध्या कन्फ्यूज आसा. म्हणजे हांव नकळो कित्याक अशे 2 रूल, GMCन सपोज नॉर्थ गोवा कोणाची डेथ जाली जाल्यार तेका रूल डिफरंट आणि वेर सावथान जाल्यार रूल डिफरंट जाता. एक्चुअली पॅन्डेमिक एक्टा प्रमाणे हे सगळे सरकारान करप आणि सरकाराचो खर्च करप आसता. प्रमोद, बरोबर. या आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू महेशान सांगला. 2 इश्यू. एक, ज्यो डेथ प्रायव्हेट हॉस्पिटलां भितर जातात त्यो रिफ्लेक्ट जावपाक 4 दीस वतात, नंबर 1. सो त्यो मॉर्टेलिटी बुलेटिनां येवपाक 4 दीस वतात. सो आज जर डेथ जाल्यार ती आनीक 4 दिसांनी येतली. दुसरी गजाल, हे जे रुल्स आहा विच इज बिकमिंग अ मेजर इश्यू. जर सावथाक जर कोणाची डेथ जाता जाल्यार कलेक्टर ताची सगळी उपाय येवजण करता. नॉर्थाक जर जाली जाल्यार सांगतात की फामिलीन करपाची. म्हाका दिसता हें कन्फ्युजन जें आसा तें बेगीन सॉर्ट आउट जावपाक जाय, कारण नंबर ऑफ डेथ्स जर पळयल्यो ह्या परिस्थिती भितर फामिलीक आनीक त्रास दिवन उपकारची ना, इतले संवेदनशीलता सरकारान बाळगुपाक जाय. हांव थंयच्यान मुखार वतां. सावयो, मडगांव या, कितें जालें तें पळोवया साश्टी भितर. सावयो, वॉट इज द अपडेट? मडगांवची अपडेट सांगची म्हळ्यार सर, शेनवारा दीस लास्ट सॅटर्डे एक मडगांवचो दोतोर कोवीड जावन अपोलो हॉस्पिटलान सर एक्सपायर जालो. दोतोर अशें कळ्ळें जेन्ना दोतोराक पयलींच कोवीड हें सांपडलें, दोतोराक GMCन एडमीट केल्लो आनी थंय अशें कळोन गेलें सर की दोतोराचें प्रॉपर ट्रिटमेंट जावंक ना. जायते फ्रॉम द GMC वाटेन जायते नेग्लिजन्स जालें आनी मागीर तेगे फॅमिलीन ताका दोतोराक अपोलो हाडलो आनी एडमीट केलो. पूण व्हेरी बॅड की तो एक्सपायर जालो. हो दोतोर सगल्यांक पावतालो मडगांव, आनी जायत्या मडगांवकारांक एक शॉक जाला की डॉक्टर मारियो गुदिनो हो एक्सपायर जालो म्हण कोवीड जावन. सर हांव फाल्यां तेजे फॅमिलीक मेळपा आहा. सो आतां तेगे फॅमिली सर पॉझिटीव आहा. बट टुमॉरो आय वील ट्राय टू मीट द फॅमिली मेंबर्स एंड एक्झॅक्टली असर्टेन वॉट वॉज द रियल फॅक्ट्स. तर हे आतां सद्याक न्यूज हो स्प्रेड जायत आसा. तर तशें जर आयज आमी साऊथ गोवा कलेक्टरान गेल्ले, थंय आधार कार्डाचेर हेका लागून लोकांची गर्दी आसली, पूण सर सोशल डिस्टन्सींग नासलें. आनी सोशल डिस्टन्सींग नासलें आनी जे ऑथॉरिटीज थंय आधार कार्ड करपाक आसले तेंचे सर खूब हें आसलें की दे वर नॉट व्हेरी हेल्पफूल टू द पीपल हू आसले ते. तर ते म्हणटाले की ते आमचे कडेन कॉपरेट जायना आनी दॅट इज वाय देर वॉज नो सोशल डिस्टन्सींग. ते म्हणटा लोक सोशल डिस्टन्सींग फॉलो करना, ते म्हणटा ते प्रॉपर आमकां हेल्प करना, कॉपरेट जायना, ताका लागून सोशल डिस्टन्सींग वायलेट जाता म्हण. तर तशेंच आयज केसीस सांगचे म्हळ्यार सर, आयज ज्यो PHC आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी अर्बन हेल्थ सेंटर वायज सर केसीस सांगता ज्यो एक्टीव आहा त्यो. तर मडगांवा सर 350 एक्टीव केसीस आसा. दॅट इज इन्क्लूड्स फातोड्डा एंड मारगांव. बाली सर 53 केसीस आहा. कणसावली टोटल 119 केसीस आहा. चिंचणी सर 61, कुर्तोरी 29, लोतोली 84 आणि नावेली 68. ही जाली सालसेताची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां. विक्रम, व्हेरी क्विकली वास्कोची अपडेट कितें? वेळ थोडो उरला आमचे कडेन. व्हेरी क्विकली सर आयकूंक येता न्ही? या, गो हेड.
वास्कोन सर सध्या कोविडाची परिस्थिती तशी एज वी आर सेइंग तालुका लेवल तितकोच आसा पण एक खुशीची गजाल आसा की आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज वास्कोची जो वास्को अर्बन हेल्थ सेंटरचो काउंट जो आसा 300 सकयल आयला म्हणजे इट इज नॉट कम व्हेरी लेस 295 आयला 365 आशिल्लो 350 340 311 करून काल मेरेन 295 आशिल्ले पूण तालुकान सर ते केसो तश्योच आहा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर हे कोविडाची अपडेट जाली कुट्टाळे हेल्थ सेंटराचेर तितकीच अपडेट आसा 265 सुमार केसो कुट्टाळे आसा. दुसरी अपडेट म्हणपाक जाल्यार सर आता कितें जाला सद्याक म्युन्सिपालिटीचे सद्याक मुर्मुगांव म्युन्सिपल काउन्सिलाक एक मोठो बोवाळ पडला की जे रस्त्या सायडीन सगळे लोक विकता सामान ताका लागून खंय तरी मार्केटान त्रास जाता. जेन्ना आमी चेअरपर्सना कडेन गेल्ले तांच्यांनी सांगले आमकां की पेंडेमिक आशिल्ल्या कारणान पयलीं जेन्ना मार्केट आशिल्ले लॉकडावन आशिल्ले मार्केट बंद आशिल्ले सो दे हॅड अलाउड दिस वेंडर्स टू ऑपरेट बिकॉज खंय तरी मार्केटाचेर भार पडपाक जायना गर्दी जावपाक जायना म्हणून. पूण आता जेन्ना लोकांक त्रास जावपाक लागले म्युन्सिपालिटीन एक स्टेप घेतलेलो आसा की तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की विदिन 7 days हे जे रोड सायडाचेर लोक रावन फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स कितें विकतले तांकां ते बंद करतले आणि काल एक इलिगल कोणी तरी शेड इरेक्ट करूंक सोदतालो म्हणजे वेंडर जे रस्त्यार विकतालो ताणें हळू सिमेंटाचे खांबे बी घालपाक चालू केल्ले सो ते खंय तरी डेमोलिशन आयज केल्लें आसा आनी दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को. थँक्स विक्रम. हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजान. श्याम फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, वी हॅव व्हेरी लेस टायम, व्हेरी क्विकली कितें आहा बार्देजांतले अपडेट? प्रमोद आयज मातशे लेवल देंवल्ली आसा. आयज फक्त 69 आसा. भितर म्हापश्यान आयज 16 केसी आहा. भितर करासवाड्यान 3 आसा. धुलेर शेट्ये वाठारान 4 आसात. अंसा वाठारान 1 आसा. थोर्लेन 3 आसात. मागीर कुचलेन 4 आसात. डांगी कॉलनी 1 आसा. म्हणजे 16 केसी आहा. मागीर हॉल्डोना PSCच्या भितर 8 केसी आहा. भितर उस्कय 5 आसात. बोस्तोरा 1 आसा आनी मोयड्या 2 आसा. मागीर कोलवाळ PSCच्या भितर 10 केसी आहा. भितर कोलवाळेन 4 आसात. अस्तोड्या 1 आसा. रेवाड्यान 4 आसा. मागीर शिवोले आयज 11 केसी आहा. 11 भितर अंजुनान 2 आसा. शिवोलेन 1 आसा. मागीर सडयान 6 आसात आनी काणका 2 करून 11 केसी आहा. कांदोली PSCच्या भितर 11 केसी आहा. भितर कलंगूट आनी सालेगांव वाठारान 10 केसी आहा. कांदोली आनी कलंगूटच्या वाठारान 1 केस आहा म्हणजे 11 केसी आहा आणि पर्वरी PSCच्या भितर 13 केसी आहा. करून आयज मातशे खूब दिसांनी आयज लेस जाल्यार 69 केसी आहा. या प्रमाणे या थँक्स श्याम. हांव लास्ट विवेका म्हऱ्या वता. विवेक, व्हेरी क्विकली कितें चल्लां फोंड्या? प्रमोद, सगळे कोविड महामारी चालू असताना पासून फोंड्या म्हाका दिसता राजकारणाक बरो तुजो भेटला. एक वटेन म्युन्सिपालिटी आणि दुसरे वटेन आयज जवळजवळ 100 कार्यकर्त्यांचो MJPन प्रवेश जाला आणि एक वटेन BJP आणि एक वटेन MJP अशें राजकारण सध्या चालू आसा. आणि कालूच एक MJPचो फुटोन BJPन प्रवेश केल्लो आसा. तशेंच अभिनय तेंडुलकरान खासदारान सांगलेलें आसा की 7 वयल्यान आमी 10 आंकडो व्हरतले आणि त्याच वटेन केतन भाटेकरूय सांगता की 10 न्ही 12 करा 14 करा म्हणून. अशे तरेचें वातावरण सध्या चालू आसा. केसीस पळोवपाक गेल्यार आयज सामक्यो कमी केसीस आहा. 27 केसी सध्या फोंड्या म्हालान मेळिल्ले आसा प्रमाण. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव लास्ट इतलेंच सांगता, जशें लौकिकान पॉयंट आउट केल्लें, टेस्टिंगाचो आंकडोय देंवला. सो पॉझिटिव्ह पेशंट्स कमी आसात हाजो अर्थ कोविड कमी जाला अशें कोणेच धरून चलची न्ही. जी जतनाय आमी फाटली त्या कांय दीस घेतात तीच जतनाय म्हाका दिसता फुडले 1-2 म्हयने घेवपाची सामकी गरज आहा. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.